नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 16व्या रोजगार मेळाव्या अंतर्गत व्हर्च्युअल माध्यमा वरवीं 51,000 परस चड नियुक्ती पत्रां वितरीत केली। रोजगार मेळाव्यात देशभरातल्या 47 सुवातीवेल्या नवनियुक्त तरणाट्यांनी वांटो घेतलो। ह्यो नियुक्ती केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या मंत्रालय आणि खात्यांनी जाल्यात। केंद्र सरकारात कायमस्वरूपी नोकरी मेळपी युवां खातीर राष्ट्रसेवा हेच एकमात्र ध्येय आसूंक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार सांगले। नागरिक प्रथम हे सूत्र सगळ्या युवांनी आपणावचे अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केले। भारत के पास दो असीमित शक्तियां हैं, एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। 12 जून 2025 हे दिसा अहमदाबादेत एअर इंडियाच्या विमानाक जाल्ल्या अपघाताचो प्रारंभीक अहवाल भारतीय विमान दुर्घटना चौकशी समितीन सादर केला। ह्या अहवालात बरेच अजाप करपासारक्यो नोंदणी नोंदयल्यात। अहवालात विमान दुर्घटनेचे मुखेल कारण विमानाच्या दोनूय इंजिनात इंधनाची पुरवण ना जावप हेच मुखार आयला। इंधन पुरवण करपी स्विच बंद जाल्ल्या कारणान ही घडणूक घडली। दोनूय इंजिनात रिलायट ही प्रक्रिया सुरू जाल्ली। पयल्या इंजिनान कांय प्रमाणात काम करपाक सुरवात केल्ली, पूण दुसरें इंजिन पुरायपणान निकामी जाल्ल्यान ही दुर्घटना घडली। दोनूय वैमानिकां मदीं जाल्ल्या संवादांतल्यान हे स्पश्ट जाता की खंयच्याच वैमानिकान इंधनाचो स्विच बंद करूंक ना। विमानाच्या स्वयंचलीत वेवस्थेन विमानाची वेवस्था पूर्वरत करपाचो यत्न केल्लो। ड्रोन फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी सयत घडणूक थळाची पुराय म्हायती एकठांय केल्या अशी माहिती भारतीय विमान दुर्घटना चौकशी समितीन सादर केल्या। विमान उडल्या उपरांत फ्लेम आउट कित्याक जाले हो चौकशीचो विशय आसा अशें भाजपा फुडारी राजीव प्रताप रूडी हांणी ह्या अहवालाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना सांगले। विमान के साथ क्या हुआ है और कैसे क्यों हुआ है, इसका उत्तर शायद आगे के इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि विमान उड़ने के बाद फ्लेम आउट क्यों हुआ है। क्योंकि ये अगर आसमान में होता, 5,000 फीट की ऊंचाई पर होता, 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता, 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता, तो इंजन अगर दोनों बंद होंगे तो हम ये एक्शन लेंगे और हमारा फेडेक जो कंप्यूटर है वो उसको रेस्टोर कर देता। लेकिन इस 400 फीट में जब तक कप्तान उसे देखे, इंजन स्टॉल का इंडिकेशंस आए, इंजन स्पूल डाउन करे और उसके बाद वो देख के प्रयास करे, तो शायद ये ऊंचाई नहीं है। तथ्य यही है, दुर्घटना बहुत बड़ा हादसा है, तथ्य उभर के आ रहे हैं और इसके अन्य उत्तर समय के साथ ही विमान कंपनियां, ऑपरेटर, AIBB, DGCA ही दे सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी तिरुवनंतपुरमात भाजपाच्या केरळ विभागाच्या नवनिर्मित मुख्यालयाचे उक्तावण केले। गृहमंत्र्यांनी कार्यालया मुखार एक झाड लेगीत रोवले आणि नव्या कार्यालयाच्या केंद्रीय कक्षात भाजपाचे आदले प्रदेशाध्यक्ष सर्गेस्त KG मरार हांच्या प्रतिमेचे अनावरण केले। मजगती गृहमंत्र्यांनी उपरांत विकसित केरळम या संमेलनात वांटो घेतलो। विकसित भारताची संकल्पना विकसित केरळाची मोख मतीत दवरून शक्य आसा अशें गृहमंत्री हे वेळार उलयले। कार्यालय ये हमारे लिए मंदिर की स्थान जितना पवित्र स्थान है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना देश के 140 करोड़ लोगों के सामने रखी। विकसित भारत का रास्ता विकसित केरलम से होकर ही जाता है। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों के विकास के बगैर विकसित भारत संभव ही नहीं।
उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आयज लखनौत गुरु तेग बहादूर महाराज हांच्या 350व्या शहीद वर्साच्या निमतान आयोजित संदेश कार्यावळीत वांटो घेतलो। सनातन धर्माच्या संरक्षणा खातीर गुरु तेग बहादूर हुतात्मा जाल्ले। 350 वर्साच्या इतिहासाक ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान जिवे करपाचो यत्न आसा अशें उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी हे वेळार उलयतना 350 वर्षों के इस पूरे इतिहास को एक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से। कैसा कालखंड रहा होगा जब उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो। इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज मूल्यवर्धन 3.0 या कार्यावळीत शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांकडेन आभासी प्रणाली माध्यमांतल्यान संवाद साधलो। शांतीलाल मुथा फाउंडेशनाच्या वतीन मूल्य रुजोवपी शिक्षणीक कार्यावळ मूल्यवर्धन सुरू आसा। ते फाटभुंयेर आयज ही कार्यावळ जाली। तांणी ह्या केल्ल्या कार्याक लागून फाटल्या 6 वर्सांत शिक्षक आणि विद्यार्थ्यां मदीं आमूलाग्र बदल जाल्लो आमकां दिसून आयला अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें। म्हाका खूब बरें दिसता की एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्या वतीन मूल्यवर्धन शिक्षण हो कार्यक्रम गेली 6 वर्सां आमी कंटिन्युअसली आमच्या पयली गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी, ताज्या उपरांत गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट एडेड प्रायमरी स्कुलांनी आनी ताज्या उपरांत आतां 8th स्टँडर्ड पर्यंत हो कार्यक्रम आमी लागू केला। आनी हो कार्यक्रम लागू केला हाचो अर्थ म्हणजे शांतीलाल मुत्ता फाउंडेशन हांचें ऑर्गनायझेशन आमच्या टिचर्सांक पयलीं ट्रेन करता। टिचर्सांक ट्रेन केल्या उपरांत तांचे कावन्सिलर्स तांच्या स्कुलांनी वता, स्कुलांनी ते भुरग्यांच्या बरोबरी एक्टिविटीज घेता आनी ताज्या उपरांत ताजें रिपोर्टिंग जें आसा हें एड्युकेशन डेव्हलपमेंटाक करता। फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमकां दिसून आयलां की खूब मोठ्या प्रमाणांतलो बदल हो टिचर्सांनी, खूब मोठ्या प्रमाणांतलो बदल हो भुरग्यांच्या मदीं आमकां दिसून आयला। म्हणून सगळ्यात पयली हांव एड्युकेशन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन शांतीलाल मुत्ता आनी तांच्या सगळ्या टिचर्स, कावन्सिलर्स हांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां। पणजे शाराक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024चो राष्ट्रपती पुरस्कार फावो जालो। पणजे महापालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात आणि आयुक्त क्लेन मदेरा नवी दिल्लीत 17 जुलयाक जावपी कार्यावळीत भारताच्या राष्ट्रपतीच्या हस्तुकी हो पुरस्कार स्वीकारतले। हो पुरस्कार फावो जाल्ल्या कारणान पणजे महापालिकेचे उपमहापौर संजीव नाईक आणि पणजेचे आमदार आतानासियो मोन्सेरात, पणजेचे महापौर आणि आयुक्त तशेंच पणजेच्या नागरिकांचे उपकार मानल्यात। श्री बाबूश मोन्सेराताक थँक्यू म्हणूंक सोदता, कित्याक सदांच तांचो आमच्या फाटल्यान गायडन्स आसा। मागीर आमचो मेयर रोहित मोन्सेरात, कमिशनर क्लेन मदेरा, एमी आमचो सावंत, सगळे आमचे कावन्सिलर, जितले कावन्सिलर आसा तांचो सपोर्ट आसा आनी पणजेकारांचो स्पेशली सगळ्यांचो सपोर्ट आसा। सो पयलीं म्हणजे पणजेकारांकूय सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक शकता। क्लिनलीनस, मागीर आमचे गार्बेजाचे सगळे डिस्पोजल, आमचे खंयच डिस्पोजल अशें हाजेर नासता, सगळे आमी ट्रीट करता। सो आनी इवन जे टॉयलेट्स आसा त्यो सगळ्यो। गोंय राज्य साधन सुविधा उदरगत महामंडळाच्या 206व्या बसकेक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मार्गदर्शन केलें। हे वेळार तांच्या वांगडा महामंडळाचे उपाध्यक्ष केदार नायक आनी वडील अधिकारी लेगीत हाजीर आशिल्ले। राज्यांतल्या जनतेच्या सुविधे खातीर, शारीकरणा खातीर आनी संस्थात्मक उदरगती खातीर कांय मुद्द्यांचेर मुखेलपणान ह्या बसकेत भासाभास जाली। जातूंत सांखळेच्या पालिका बाजाराची पुनर्बांधणी, तिसवाडींतल्या सांतिस्तेव पुलाची पुनर्बांधणी, गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या चल्यांच्या वसतिगृहाची पोन्न्या सरकारी इमारतीची पुनर्बांधणी, मडगांवच्या पोन्न्या बस स्थानकाची उदरगत आणि सांखळीच्या रवीक ह्या कामाचो आस्पाव आसा। गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव 2025 हे वर्सा 9 आणि 10 ऑगस्ट ह्या दिसा आयनॉक्स आणि मॅकनीज संजय शेटये हांणी दिली। भारत आणि इंग्लंडा मजगती सुरू आशिल्ल्या तिसऱ्या कस लावपी क्रिकेट खेळाचो आयज तिसरो दीस। दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना भारतान 3 गडे वगडावन 145 धांवड्यो केल्ल्यो। यशस्वी जयस्वालाच्या रुपान भारताक पयलो झटको इंग्लंडान दिलो,
जाल्यार करुण नायर 40 धांवड्यांचेर बाद जालो। मुखेली शुभमन गिल पयल्या डावात फक्त 16 धांवड्यो करपाक शकलो। के.एल. राहुल आनी ऋषभ पंत ही जोडी सध्या मैदानाचेर आसा। आयज ही जोडी 145 धांवड्यांचो खेळ मुखार व्हरतली। हाचे पयलीं जसप्रीत बुमराहन इंग्लंडाचे 5 गडे बाद करून इंग्लंडाचेर सावार हाडलो। ह्या खेळामाळेंत ताणें दुसऱ्या खेपे आनी ताच्या आतामेरेनच्या कारकिर्दीत 15वे खेपे हो पराक्रम केला। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।